हांच्यानी सरकारी पातळीचेर मनोवपी आयच्या ह्या स्पेशल दिसा जो चेअरमॅन बाब गुरुप्रसाद पावसकर हाचो आज वाडदिवस ताका हांव पयल्याच पयलीं खूब खूब उणीत परबी दिता. आयच्या ह्या 3 सुवाळ्याक खरें म्हणजे स्पेशल दिव्यांग दिसा आमी पुराय गोंयांतले दिव्यांगा खातीर सुरू करपी तालुका वायज कॅम्प आयज पर्वरीच्या ह्या संजय स्कुलांतल्यान सुरू करता. तो एक कार्यक्रम. दुसरो कार्यक्रम आमी स्पेशल एड्युकेशना खातीर B.Ed कोर्स सुरू करता. हो दुसरो कार्यक्रम. आणि तिसरो कार्यक्रम जो तुमी ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑलरेडी सुरू केलो. हे तिनूय एकत्ररित्या ह्या पर्वरीच्या संजय स्कुलांत जावपी कार्यक्रमांक म्हज्या बरोबर व्यासपीठाचेर आसात आमचे डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशनचे बाब प्रसाद लोलयेकर, डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअरचे उमेशचंद्र जोशी, ताहा, कुंदा चोडणकर आणि बाकीचे सगळे मेंबर्स संजय स्कुलाचे जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आणि समोर आशिल्ल्या सगळ्या म्हज्या भावांनो आणि भयणांनो, सगळ्यात पयली खूब बरें दिसता की 2012तल्यान खऱ्या पद्दतीत दिव्यांगा खातीर योग्य काम जे आसा हे गोंयांत जावपाक लागलेलें आसा. संजय स्कुलाच्या बाबतीत सांगता आसतना हांगासरले संजय पर्वरीचे आसतले. फाटल्याच थोड्या दिसा पयलीं संजय स्कूल कुडचडे हांगा सरकारान तांकां स्पेशल जी जागा दिवपाक जाय आसली स्कुलाक. म्हजें भाग्य तें म्हाज्या टेन्युअरांत तांकां जागा दिवपाचो योग म्हाज्या खातीर आयलो. तिसरें तेंचें संजय स्कूल जें आमच्या वास्को हांगासर चलता तांच्यांनी D.Ed कोर्स सुरू केलो आनी कालांतरान तांच्यांनी वळखलें की B.Ed कोर्साची गरज आसा. फक्त D.Ed जावनूच उपकारचें ना, तर ज्या पर्सेंटेजीन आपली स्पेशल भुरगीं आसा तांकां स्पेशलायज्ड B.Ed कोर्स सुरू करपाक जाय. आनी ताजें उक्तावण आमचे बाब गुरू पावसकर आनी इनिशिएटिव्स घेवन ताजें उक्तावणूय बी आयच्या दिसा जाता. म्हज्या हस्ते ह्याय कॉलेजीचें इनॉग्रेशन जाता. म्हाका खरोखरूच खूब खोस भोगता. आमचे डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर, द मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टीस आणि डिपार्टमेंट ऑफ द एम्पावरमेंट पर्सन विथ द डिझॅबिलिटी, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि एलेम्को कंपनी हांच्या सहकार्यांत गोंयांतल्या पुराय दिव्यांगा खातीर स्पेशल ID प्रोवायड करप आणि त्या स्पेशल डिझॅबिलिटी खातीर लागपी इक्विपमेंट प्रोवायड करप. म्हाका दिसता आमी 2016त इनिशिएटिव्स घेतलेली. हांवें मुद्दामून म्हणटा की 12च्या उपरांत प्रत्येक दिव्यांगा पर्यंत पावपाचो आमचो संकल्प आशिल्लो आणि त्या पर्यंत काही जाणां पर्यंत पावले. पण ह्या कॅम्पाच्या निमित्तान म्हणजे आयच्यान सुरू जावपी कॅम्पाच्या निमित्तान गोंयांत एकूय दिव्यांग उरचो न्ही जेणे करून ताजे कडेन ताजो स्पेशल ID ना, ताजो स्पेशल इक्विपमेंट ना, ताका लागपी आयदर व्हीलचेअर आसतली, आयदर कॉक्लियर इम्प्लांट आसतली, आयदर फूड आसतलो, वॉट एवर द थिंग्स, वॉट एवर द रिक्वायर्ड फॉर द स्पेशल डिझॅबिलिटी वी वील प्रोवायड फ्री ऑफ कॉस्ट. आणि ताकाच लागून विथ द हेल्प ऑफ म्हणजे आमचे doctors from the Goa Medical College, doctors from the Director of Health Services, our revenue department staff, even though the deputy collectors, mamledars, they'll issue the residence certificate, otherwise the required document at the campsite. The special initiatives taken by Mr. Taha and Umesh Chandra Joshi, हांच्यांनी दोगांयनी फाटले कंटिन्युअसली 15 दीस they are in coordination with the Women Justice Department, एलेम्को कंपनी कंटिन्युअसली. म्हणजे म्हाका दिसता आज 4 तारीख हांगा जाता, परत 5 तारीख पेडे ग्राउंड जाता. एवरी डे प्रत्येक तालुका लेवलाचेर त्या खातीर सगळ्या जाणांक एकत्ररित्या येवपाची तेंच्यांनी गरज ना. त्यांनी दर दिसा म्हणजे 5 तारीख जालो जाल्यार 6 तारीख दुसऱ्या दिसा कंटिन्युअसली 14 ते 15 तारखेपर्यंत गोंयांतल्या प्रत्येक तालुक्यांनी हे कॅम्प ऑर्गनायज आमी आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या वतीन करता. फक्त आमकां इनिशिएटिव्स घेवची पडटली. ती प्रत्येकान स्पेशल डिझॅबिलिटी भुरगो आसा, स्पेशल डिझॅबिलिटी मनीस आसा, तांकां ह्या कॅम्प सायटीचेर पावोवचो. सरकाराचो उद्देश आसा की प्रत्येक डिझॅबिलिटीच्या पर्यंत तांकां लागता, तांकां गरज आहा तो इक्विपमेंट तेंच्या पर्यंत पावोवपाचो. आणि निश्चितच फुडल्या 3 म्हयन्या भितर हो टार्गेट आमकां कंप्लीट करपाचो. 3 म्हयन्या भितर इतक्याच खातीर म्हणटा कारण कॅम्पाक आयल्या उपरांत ताका कितें गरज आसा हे डॉक्टर्स आयडेंटिफाय करतले, डॉक्टर्स सर्टिफाय करतले आणि ताका लागता तो इक्विपमेंट एलेम्को कंपनी एकदां जयपूर फूड आसत जाल्यार तो तयार करचो पडटा. पर्टिक्युलरली ताका कॉक्लियर इम्प्लांट जर आसत जाल्यार त्या पद्दतीचो, त्या फ्रिक्वेन्सीचो ताका कॉक्लियर इम्प्लांट हाडून दिवचो पडटा. विदीन 3 months परत त्याच जाग्यार कॅम्प ऑर्गनायज करतले आणि परत त्याच जाग्यार तांकां तांच्या पर्यंत पावोवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमच्या डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची आसा. आणि आयच्या दिसा आमी आयच्यान हे कॅम्प सुरू करता आणि पुराय गोंयभर
12 तालुक्यांनी अशा पद्धतीचे प्रोग्राम हे ऑर्गनायज केले वयतले. एक बाब गुरू पावसकर हाणें एक गजाल मुद्दामून सांगली, म्हणजे अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर आमचे डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आसा. ताजी डिमांड आसा की इट शूड बी एट द तालुका लेवल. हांवें ताका आतांच सांगलां की विच इज अ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट. हांव तितून स्पेशली लक्ष घालून जर अर्ली इंटरव्हेन्शन जर जालें जाल्यार नक्कीच म्हाका दिसता जी डिजाबिलिटी आफ्टर 5 years ट्रीट जावंक शकना, म्हाका खबर आसा 5 वर्सां उपरांत 6 वर्सां उपरांत जे ट्रीट जावंक शकना, जर अर्ली डायग्नोसीस जाल्लो, अर्ली डिटेक्शन जाल्यार, अर्ली ट्रिटमेंट जाली जाल्यार ती ट्रीट जावपाक शकता. आनी आमकां आमी जेका म्हणटा की स्पेशल भुरगे जे स्पेशल चायल्ड म्हणून मागीर म्हटले वयतले ते नॉर्मल चायल्डच्या वाटेन येवपा खातीर तालुका लेवलाचेर आमच्या तालुका आयदर PHC अदरवायज द CHC ह्या लेवलाचेर आमी सुरू करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. इवन दो द संजय स्कूल कॅन टेक द इनिशिएटिव्ह बींग अ स्पेशल प्रोजेक्ट विथ द सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट. कारण प्रत्येक गोष्ट ती सरकाराची म्हटली काय तितकी बरी फास्ट जालना, बट ती संजय स्कुला सारकेल्या जर ऑर्गनायझेशनान हातांत घेतली जाल्यार नक्कीच आमी PHC लेवलाचेर CHC लेवलाचेर आमकां अर्ली डायग्नोसीस करपाक खूब बरें जातलें. गोंयांत एकूय भुरगो हो 5 वर्सां मेरेन डायग्नोसीस जायसर उरचो न्ही, तर तो अर्ली डायग्नोसीस जालो निश्चितच ताजेर ट्रिटमेंट करपा खातीर आमकां खूब बरें जातलें. त्या खातीर तो इनिशिएटिव्स म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ संजय स्कूल जर घेतलो आसत जाल्यार अशा पद्दतीत आमी हे अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर्स जे तालुका लेवलाचेर सुरू करपाक शकतले. हांवें फाटलेय फावटी सांगलेलें की देर शूड बी द परमनंट होम फॉर द डिजाबिलिटी. आज आमच्या कडेन गोंयांत परमनंट होम ना. बऱ्याचशा पेरंट्सांक चिंता आसता की आपल्या उपरांत जो कंप्लिटली डिपेंडंट आसा ताजें कितें, ही चिंता खूब जाणांक सतयता. हांवें ऑलरेडी बाब गुरू पावसकर हाका सांगलां फुडल्या वर्सभराच्या भितर विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट की द परमनंट डिजाबिलिटी होम फॉर द डिजाबल पर्सन्स हे जावपाची गरज आसा. कारण कितलेशाच पेरंट्सांक ही चिंता सतयता आनी ती चिंता म्हाका दिसता तांची सोंपपाक जाय. तांकां चिंता उरपाक जायना म्हाज्या फाटल्यान म्हाजे जे डिपेंडंट भुरगे आसा ताजें कितें जातलें. एटलिस्ट म्हणजे देर आर 2-3 NGOs वर्किंग. आमचे लोक विश्वास प्रतिष्ठान आसतले, केशव सेवा साधना आसतली, आस्था तेजी संस्था आसतली, खंयच्या तरी एखाद्या संस्थेंतल्यान परमनंट डिजाबिलिटी सेंटर गोंयांत सुरू करपा खातीर जो जो सपोर्ट सरकारा कडल्यान जाय तो सपोर्ट त्या संस्थेक मेळटलो. तेंच्यांनी परमनंट डिजाबिलिटी होम हे जाता तितके बेगीन सुरू करचें अशें म्हाका दिसता. तिसरी गजाल तेणी सांगला की ह्युमन रिसोर्स फॉर द स्पेशल डिजाबिलिटी तयार करप जें काम ऑलरेडी ते करता DED ह्या माध्यमांतल्यान, BEd ह्या माध्यमांतल्यान. म्हाका दिसता द इन्क्लुजन ऑफ द स्पेशल एड्युकेशन इनटू द नॉर्मल एड्युकेशन अकॉर्डिंग टू द न्यू एड्युकेशन पॉलिसी शी हॅड गिवन द सजेशन्स. हांवें ऑलरेडी ताका सांगलां आमचे न्यू एड्युकेशन पॉलिसीचेर काम करपी बाब सुभाष शिरोडकर होय विशय इन्क्लूड करपा खातीर दे कॉल यू ऑल्सो, म्हणजे तुमकांय आफोवन घेतले, फुडल्याच मिटिंगेक आफोवन घेवपाक लायता आनी जे स्पेशल एड्युकेशनचे सगळे विशय ह्या न्यू एड्युकेशन पॉलिसीन इन्क्लूड करपा खातीर तुमी आनी बाब गुरू हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवन ते इन्क्लूड करचे. त्या खातीर स्पेशल BEd कोर्स जो सुरू जाला विच इज एन म्हाका दिसता इन नॉर्मल एड्युकेशनानूय बी जसो बाब प्रसाद लोलयेकर हांणी सांगलें की देर इज एन गूड स्कोप फॉर द आमी जो नॉर्मल एड्युकेशनांतल्यान जे सेंटर्स सुरू केल्ली आसा. फाल्यां सकाळी स्पेशल BEd केल्ली भुरगीं सुद्दां ह्या नॉर्मल एड्युकेशनान ज्यो आमी रिसोर्स रूम जो सुरू करता त्या रिसोर्स रुमानूय बी ही आमकां मॅनपावर ही लागपाक शकता. ताज्या खातीर गोंयांतल्या जेंका जेंका इंट्रस्ट आसा, जेंका जेंका आवड आसा, नोकरी म्हणून ह्या विशया कडेन पळोवं नाकात. म्हणजे सरळ म्हणणें आसा जेका स्पेशल भुरग्यांची सर्वीस करपा खातीर, तांकां स्किल्ड करपा खातीर, तांकां एक आवड. समाजांतलो लास्ट घटक कोण तर समाजांत आसलेलो दिव्यांग मनीस जेच्या पर्यंत पावपा खातीर 100% प्रयत्न आनी हर तरेचो हो म्हज्या सरकाराचो आसतलो. जावं तो स्पेशल BEd सुरू करता आसतना, जावं ते वेगवेगळे तालुका कॅम्प लायता आसतना म्हज्या समोर बसतल्या पैकी कितलेशेच जाण जे दिव्यांगा खातीर काम करतात, गेली कितलीशींच वर्सां करता. हांव खूब जाणांक पर्सनली वळखतात. म्हणजे जे थोडे दिव्यांग आसात तेय दिव्यांगा खातीर काम करतात. गोंयांत बाकीचे अश्यो संस्था आसात, बाकीचे अशे इंडिविज्युअली आसतात जे ह्या दिव्यांगा खातीर खुबशे फावटी हांव वेगवेगळ्या कार्यक्रमांक वतना तेन्ना म्हाका ते लोक मेळटा. हांव तांकांय बी खूब खूब शुभेच्छा दिता. कारण आमी पळयता की स्पेशल लोकां खातीर काम करपी स्पेशल लोकूच आसतात. थोडे खूब कमी लोक आसतात जे स्पेशल लोकां खातीर काम करपी. अदरवायज म्हणजे विरोधात काम करपी खूब लोक आसात जे सरकाराक विरोध करपाक आसता, जे सदोदीत विरोध करूंकूच आसतात. ते कन्स्ट्रक्टीव वर्क करपाक नासता. म्हाका दिसता तांच्यांनी अशा पद्दतीचें कन्स्ट्रक्टीव वर्कूय करपाक जाय, ना की फक्त सरकाराक विरोध करपाचें काम न्ही. ती
आयच्या दिसा अशें काम करपी संस्था, अशें काम करपी लोक हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता गोंय सरकारच्या वतीन. खरोखरूच म्हणजे जेन्ना जेन्ना ह्या लोकांक जेन्ना जेन्ना ह्या संस्थेक मदत जायी, हांव वयता वयता आत्तां म्हाका बाब प्रकाश कामत आनी गुरू हेंच्यांनी एक सकयल आमचो भुरगो जो स्वता चप्पल मॅन्युफॅक्चर करता तो दाखयलो. हांवें ताका सांगलां की अजून थोडे म्हणजे वी आर कमिंग अप विथ द पॉलिसी. आमी जर DMA मार्केट आसतलें, कदंबाचें मार्केट आसतलें, वील कीप रिजर्व एटलिस्ट म्हणजे द पर्संटेज ऑफ शॉप फॉर दीस टायप ऑफ पर्सन जे स्वताचो धंदो करपाक तयार आसा अशा लोकांक म्हणजे हे रिजर्वेशन तांकां आमी खंय तरी म्हणजे ह्या लोकांक फुडें काडटले जाल्यार सपोर्ट करपाची गरज आसा. ताका लागून हांवें ऑलरेडी गुरूक सांगलां की तूं पाठपुरावो करून तांकांय बी खंय तरी आमी स्पेशल शॉप दिवचें. कदंबाचें मार्केट ज्या ज्या जाग्यार सरकार सहकार्य करपाक शकता त्या त्या जाग्यार सरकार जे आसा हे सपोर्ट हो सदोदीत दिव्यांगा खातीर जातलो. हांव परत एकदां म्हणजे तुमी घेतलेलो इनिशिएटीव संजय स्कुलाच्या वतीन करपी काम, तुमचो सगळो स्टाफ जे टीचर्स आसतले, प्यून आसतले, सगळे खरोखरूच डेडिकेटीव रित्या तुमी काम करता. आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट तांच्यांनी खूब इनिशिएटिव्स म्हणजे पयलीं जरी थोडीशी लिथार्जी असली, नाव दे हॅव टेकन द इनिशिएटिव्स. म्हणजे तांचो सेक्रेटरी आमचो जॉयंट सेक्रेटरी ताहा हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवन पुराय गोंयभर. हांव हे कित्याक सांगता मुद्दम, 2016 काही जाणांचे इक्विपमेंट आमच्या कडेन पेंडींग आशिल्ले. हांवें जेन्ना तेंच्या लक्षांत हाडून दिना फुडें तेंच्यांनी चड वेळ लावंक ना की जवळपास 250 लोकां पर्यंत तांच्यांनी ते इक्विपमेंट तांच्या घरा कडेन व्हरून पावयले. म्हणजे दीस इनिशिएटिव्स हॅव टेकन बाय आवर द सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट. आणि नक्कीच म्हणजे फुडल्या वर्साच्या भितर आमी जायते बदल, जायत्यो नवीन संकल्पना ह्यो दिव्यांग लोकां खातीर सदोदीत कार्यनिवृत्त करतले. हांव इतकें सांगता आनी परत एकदां म्हणजे आमी एक संकल्प करुया की 100% दिव्यांग लोकांच्या पर्यंत आमी सगळ्यांनी पावचे. फक्त सरकार पावना, सोशल हितूर काम करपी, सामाजीक हितूर काम करपी सगळ्यांनी जर पावयले जाल्यार आमी जशें म्हणटा की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ह्या योजनेच्या अंतर्गत होय आमचो संकल्प आसतलो की ह्या दिव्यांग लोकां पर्यंत पावपाचो. देव बरें करूं.